नमस्कार. नमस्कार. आजच्या या पत्रकार परिषदेत तुमचं सगळ्यांना येवकार. माझे नाव ॲडव्होकेट सुरेश दिळवे आणि माझ्या बरोबर असा डॉक्टर विभास प्रभुदेसाई. पयर आम्ही पत्रकार परिषद घेतलेली आणि तिथून त्याच्या उपरांत काबराल बाबान आपल्या पत्रकार परिषदेन वेगळेच मुद्दे मांडले. म्हाका दिसता की काबराल बाबाल्या तकलेर मातसो परिणाम जाला, कारण केंद्र सरकार जे प्रकल्प गोंया खातीर धाडून दिता ते तांकां हांगा सारखे चालीक लावपाक मेळना. गोंयकार हे गोंयकारांक विचारनासतना प्रकल्प हाडल्या, ताका विरोध करता, म्हणून ते आनी कितें वक्तव्य करपाक लागल्या अशें आमकां दिसून येता. आमी पयर जेन्ना प्रेस रिलीज दिल्ली तितून फक्त एकूच मुद्दो नाशिल्लो, टॅरिफ हायक हो एकूच मुद्दो नाशिल्लो. जाल्यार दिल्ली सरकारान, दिल्लीचे जे आम आदमी पार्टीचे सरकार आसा ते 200 युनिट पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिता आणि 200 ते 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी दिता. थंय करप्शन बंद जाला. दिल्लीन लोकांक बिल झिरो येता, पावर सेव्ह जाता आणि तो पावर दुसरे कडेन युटिलाइज जाता आणि जणे करून दिल्ली सरकाराचे बजेट सरप्लसान वता, दर वर्सा सरप्लसान वचत आसा. हे कांयच मुद्दे काबराल बाबाल्या कानार पडलेना अशें आमकां दिसता. आणि त्यांच्यांनी खंय मोह लागता थंय खंटा म्हणटा पळय तसो एकूच मुद्दो घेतलो आणि आमकां पिशे करपाचे विचार केले अशें दिसता. काबराल बाबाक हांव सांगपाक सोदता की गोंयकार इतले पिशे न्ही की तुम्ही पयशे म्हणटा की 200 युनिट पर्यंत आमची रेट सगळ्यात कमी आसा. अरे बाबा, 200 युनिट पर्यंत दिल्लीन आम आदमी पार्टी फुकट इलेक्ट्रिसिटी दिता, फुकट, फ्री ऑफ कॉस्ट. जेन्ना फुकट मेळटा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा आणि तुम्ही हांगा चार्ज करता, गोंयकार कितें पिशे हे समजुपाक तांकां शकना अशें दिसता तुमकां? 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी मेळटा आणि हाचो फायदो खूपशा लोकांक जाता. गोंयान जर हेच जालें, आमी तांकां कितें म्हटलेलें की तुम्ही येवन थंयची सिस्टम स्टडी करा. कित्या खातीर? जर तर 200 युनिट पर्यंत फ्री इलेक्ट्रिसिटी गोंयान मेळ्ळी जाल्यार गोंयांतले ऑलमोस्ट 70 to 80% लोकांक हेचो फायदो जातलो. 70 to 80% लोकांक. कारण चडशे घरांचे नॉर्मल म्हयन्याचे कन्झम्पशन 200 युनिटाच्या सकल आसता. हे तेंचे तकलेन वचूना. आमी तुमकां ते सांगता, ती येवन स्टडी करा. काबराल बाब हांगा आम आदमी पार्टी आम आदमी खातीर काम करता अशें दिसना, बट खास आदमी खातीर काम करता हे जाणून येता आमकां. जे वेगवेगळे प्रकल्प गोंयान येता ते पळयत जाल्यार ताचो गोंयकारांक कांयच फायदो ना, बट कांय कॉर्पोरेट लॉबींक फायदो इतलेच आमकां दिसून येता. कसिनो खातीर तुम्ही 270 कोटी वेव करपाक सोदता, पूण गोंयकारांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुमकां दिवपाक जायना. म्हणजे हे सरकार फक्त कॉर्पोरेट लॉबी खातीर, खास आदमी खातीरूच काम करता काय कितें? अरे आम आदमी खातीर काम करा, सामान्य जनते खातीर काम करा. नाका आशिल्ली भाशणां, नाका आशिल्ले वक्तव्य करू नाका. लूज स्टेटमेंट करून कितें करपाचें आसा तुमकां? दिल्लीन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. दिल्लीन जर पावर कट जालो, अनअनाउन्स पावर कट जर जालो
अनशेड्यूल पावर कट जालो जाल्यार कस्टमराक कंपेन्सेशन दिवचे पडटा. हांगा आमी गोंयांत पळयत जाल्यार केन्नाय लायट वता केन्नाय लायट येता. नेत्रावळी सारख्या सांगे सारख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर एक झाड पडत न्ही जाल्यार एक दीस लायटूच आसना. काब्राल बाबान त्याच्या कुशिकच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून मातशें पळोवचें थंय लोक कशे हाल काडटा ते. आनी लायट ना जाल्यार थंय मोबायल टावर चलना. एकूच मोबायल टावर आसा. लोकांक कम्युनिकेशन जायना कोणाच कडेन. इतली परिस्थिती जाता. तुम्ही हे सगळे सुदारपा खातीर गोंयांत केलें कितें? अनशेड्यूल अनअनाउन्स पावर कट जे जाता ताच्या बद्दल तुम्ही कितें करता? हे येवन चिका दिल्ली येवन आमी ते म्हणटा 85% पावर कट दिल्ली अनशेड्यूल पावर कट्स बंद जाल्या. गोंयांत हे जालां हेजी जाप काब्रालांक पयलीं दिवची. गोंय हे कोल हब करपाचे हे सरकार सामके त्यांचे कारस्थान चल्लां हे आमकां परत परत जाणून येता. हांकां रिन्युएबल एनर्जी त्याच्या संबंधान बरे कितें ठोस पावल घेवपाचे ह्या सरकाराक मात्तूय दिसना. सोलर एनर्जी आमी बरे तरेन गोंयांत युटिलायज करपाक शकता. पूण हांगा पळयत जाल्यार काब्राल बाब ताचे बाबतींत कांयच करिना हे आमकां जाणून येता. पूण त्याच प्रमाण थर्मल प्लांटांक आनी स्टील प्लांटांक कोल जो मोस्ट पोल्युटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी आसा ते काब्राल बाब हांगा करपाक पळयता. आमी काब्राल बाबाक परत सांगपाक सोदता की विचार करा. तुमकां फक्त एका मुद्द्याचेर न्ही तुमकां खुबशा मुद्द्याचेर स्टडी करपाक आमी दिल्लीन आपयल्ले. त्या मुद्द्यांचेर स्टडी करपाक येया एक दीस दिल्ली. तुमकां दाखयता की कशें चल्लां तें. सामान्य जनतेक लॉकडाऊन आसतना तुम्ही भरमसाट बिलां दिली. तेन्ना खंय आशिल्ले तुम्ही? लोक त्रासान आसतना हजारांनी रुपया बिलां लोकांक भरची पडली. तेजो विचार करा. जेन्ना 100 ते 200 युनिट गोंयकारांक फ्री मेळटले तेन्ना लोकांचे कितें तरी बरें जातलें. हांव गोंयचे जनते कडेन मागता की तुम्ही सगळे जाण तुमचे बिल काढून पळया. चडशे लोकांचे बिल जर आमी पळयत जाल्यार ताचे कन्झम्पशन 69 और 361 हेजे भितर आसता. आमी जर हो ग्राफ पळयलो जाल्यार दिल्लीन 200 युनिट पर्यंत तुमकां झिरो बिल येतलें. झिरो बिल. गोंयांत तेच बिल 455 रुपीज पर्यंत येता. आणि जर 400 रुपया पर्यंत गेले जाल्यार दिल्लीन 50% सबसिडी मेळून 1070 रुपया सुमार बिल येतले. तेच गोंयांत 1217 रुपया सुमार बिल येता. गोंयकारांक मागता की तुमची बिलां काढा आणि पळया आणि कंपेअर करा की गोंयांत सरकार जे कितें करता ते सारखें काय आम आदमी पार्टी आम जनते खातीर करता ते सारखें. देव बरें करूं. I just want to ask you how Goa government can give the electricity free, because Goa government is depending the purchasing electricity from the another state. How they can able to give the free? पळय प्रश्न बरो आसा की गोंय सरकार भायल्यांतल्यान इलेक्ट्रिसिटी परचेस करता जाल्यार गोंय सरकार इलेक्ट्रिसिटी फ्री कशें दितले काय म्हणून. दिल्ली सरकारूय स्वताची इलेक्ट्रिसिटी तयार करना. ते भायल्यांतल्यान परचेस करता पूण फुकट दिता. हेच्या फाटल्यान कॅल्क्युलेशन आसा आणि ते कॅल्क्युलेशन समजून घेवपा खातीर आमी काब्राल बाबाक मागता की येया दिल्ली आमी समजायता तुमकां हे कशें करपाक जाता तें. आणि इतले आसतना इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिवन उदक आमी 200 लिटर दिल्ली सरकार 20,000 लिटर म्हयन्याक उदक फुकट दिता. इतले आसतना बजेट सरप्लसान कसो वता?
हे शिकपा खातीर मातशें दिल्ली या काल सीएमान एक स्टेटमेंट केला की हे आप उलयता पळय ते फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट दिल्ली हाऊ द पोल्युशन इज क्रिएटेड सारको वयर हितून पोल्युशनाचे कोविड केसेस व्हॉट इज युअर से ऑन दॅट ताका ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल आमचे नॅशनल कन्व्हेनर आसा तांच्यांनी ट्वीट करून रिप्लाय दिला की आम्ही दिल्लीन बरें काम करपाक सोदता तुम्ही गोंयानूय बरें काम करा. दुसरें हांव सांगपाक सोदता प्रमोद बाबाक की जो आमचो वेस्टर्न घाट आसा तो बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट युनेस्कोन डिक्लेअर केला. ही तुमगेली स्वताची प्रॉपर्टी न्ही आणि ही तुमची स्वताची प्रॉपर्टी अशी तुम्ही वापरूय बी नाका. ताचेर पुराय जगाचो हक्क आसा कारण युनेस्कोन हो वर्ल्ड हॉटस्पॉट डिक्लेअर केला बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट आणि त्या खातीर सगळ्यांक अधिकार आसा की ह्या मुद्द्याचेर उलोवपाक. जर तुम्ही मोलें जावं आमचे वेस्टर्न घाट डिस्ट्रॉय करपाक सोदता जाल्यार जगातल्या खंयच्याय लोकांक अधिकार आसा ताचेर उलोवपाक. आणि दुसरं म्हणटा पळयता इफ यू गो टू सी गोवा फॉरवर्ड somebody or the other is joining they have already started the activities as far as next assembly elections are concerned BJP some of the other activities you will call तुमगेलो तसं काय दिसा आमच्यो ऍक्टिव्हिटीज खूप चालल्या. आमचो ऑक्सिमीटर जर तुम्ही पळयत आम्ही 1.5 लाख घरापर्यंत सध्या कंप्लीट केला. एट प्रेझेंट आमकां कितें आसा लोकांची मदत करपाची. कोविडाच्या सिच्युएशनान इतले लोक त्रासान आसा तांकां पावोवपा जाय. सरकार पावना थंय आमी पावपाक सोदता. हो टाइम मान्य तुझे दुसऱ्या पार्टीनी जॉईन जाता पूण मातशे थारो धरा. आम आदमी पार्टीक इतलो सपोर्ट येवपाचो आसा की जॉईनिंग दिसान दीस वाडत वतलें. देव बरें करूं.